12व्या शतकांतलो राजा त्रिभुवन मल्ल देव हाजे कांय ऑफिसर्स आशिल्ले। ताजो ताम्रपट अशें सांगता की गंडगोपाळ केलीम नांवाचो एक ऑफिसर ताज्या राज्यांत आशिल्लो। ताणें हांगा एक तळी बांदली आनी त्या तळयेचें नांव गंडगोपाळ अशें नांव दवरलें। ते तळी जी आसा ती एक्झॅक्टली आज खंय आसा किंवा ती खंयची तळी हें वळखुपाक कठीण। आमी पयले फिरग्यां भाट, मागीर गेले रधन भाट, आतां आमी आयल्या सुला भाट। सुला भाटान जी तळी आसा ती भौतेक ती गंडगोपाळाची तळी आसूं येता। राजा त्रिभुवन मल्लाच्या ह्या गंडगोपाळ केलीम ह्या ऑफिसरान जी तळी बांदिल्ली ती सुलाभाटची तळी आसतली अशें अनेक इतिहासकारांचें मत आसा। सुलाभाट तशें कदम काळांत खूब फेमस आशिल्लें। ताजो उल्लेख शाली भाटी असो जाला। मे 2010 ह्या वर्साक वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान हांगा हे तळयेचो गाळ काडपाचो प्रयत्न केलो। गाळ काडटना तांकां हांगा एक चामुंडेश्वरीची मुर्ती मेळ्ळी। ती मुर्ती हांगासरल्या एका देवळांत आज सद्या दवरल्या। तशेंच ह्या तळये लागसार रावपी एका मनशाक ताचे बांयक अनेक मुर्ती मेळ्ळ्यो। तर आयज आमी सुला भाट म्हणजे 12व्या शतकांतले शाली भाटी हाका भेट दिवया। शाली भाटी म्हणजेच आयचे सुला भाट। हांगा आशिल्लें तळें भोवतेक गंडगोपाळ तळें आसतलें आनी हांगा अनेक अवशेशय मेळिल्ले आसात। मे 2010 ह्या वर्साक वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान सुलाभाट हे तळयेचे गाळ काडपाचो प्रयत्न केलो। गाळ काडटना तांकां हांगा एक चामुंडेश्वरीची मुर्ती मेळ्ळी। सद्या म्हजे फाटल्यान जी घुमटी आसा तातूनच ही मुर्ती दवरिल्ली आसा। ही मुर्ती जवळ जवळ 12व्या शतकांतली आसा आनी 12व्या शतकांतले कॅरेक्टर्स म्हणजे रायटिंग्स हाजेर बरयल्ले आमकां दिश्टी पडटात। त्या मुर्तीच्या हातांत खडगपात्र आनी डमरू आनी त्रिशूळ आसा। सुंदर कोरीव काम केल्ली कदम साम्राज्याचे एक वेस्टीज म्हणजेच ही चामुंडेश्वरीची मुर्ती। कांय अवशेश पळोवपाक आमी देव काणकोणकर हागेर गेले। जेन्ना ही वीर हुस्पताले तेन्ना हुस्पता आमी पयलीं आमी 2 वेळा अशी हुस्पली। ती खूब सारकी तुतू चिखल आशिल्लो। 3.5 मिटर सुमार चिखल आशिल्ले। पयलीं आमी 1.5 मिटर 2 मिटर अशी हुस्पली। त्या नंतर आमी थोडो चिखल काडलो आनी त्या नंतर मागीर तो परत आमी जेन्ना परत आनी हुस्पपाक सुरवात केली भितर आमकां खोली मेळना म्हणून त्या नंतर आमकां कैलाशी ल्हान वाटयो कश्यो अशे तितूंक आमकां त्यो मेळूंक लागल्यो। त्यो मेळटा आमी ती म्हणले पूर्ण सारके जितले पर्यंत आसता तितले पर्यंत म्हणले आमी त्यो पळोवपाचे वस्तून कशें कितें तें कांयच कळना। ते आदले कितें साहित्य कशें तें आमकां मेळटा म्हणून आमी ते चालूच दवरले आनी ती सगळी मागीर कंप्लीट करपाची ठरयली। जेन्ना जितले कोलीक गेले तितले कोलीक वयता पयलीं आमकां गणपतीची एक मुर्ती मेळ्ळी आनी गणपतीची जी मुर्ती मेळ्ळ्या नंतर पयलींच मेळ्ळ्या नंतर मातशें आमकां अशें वेगळेशें दिसलें मातशें। त्या नंतर आमी तरी आसतना प्रयत्न केले आनी सगळी ती हुस्पली। तेन्ना आमकां गणपतीचे जवळ जवळ 5-6 मुर्त्यो मेळ्ळ्यो। उमा पार्वती, शंकर पार्वती, नंदी अशे शंकर पार्वती कार्तिक अशें मेळून ती आमकां सगळ्यो भरपूर त्यो आमकां त्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो। त्याच बरोबर ल्हानशी 2 शिवलिंगां मेळ्ळी आनी मातीची मोडलेली अशी तुटलेली कशी त्यो कोरी काम केल्ले तशी ती वयली अशी मोडलेले कशे तेय बी ती मातयेचे कशे ते सगळे साहित्य कशें आमकां मेळ्ळें। त्या शिवाय आमकां एक विळो कसो मेळ्ळो, लोखंडी विळो कसो मेळ्ळो तोय बी आमकां ते भरपूर मेळ्ळे। आनी त्या नंतर आमकां परत फुडें आमी ते सगळे वस्ती आमकां ते वेगवेगळे त्या पयलींच्या काळांतले म्हणटात ते फातर ते ऋषिमुनी
किंवा ते आयुर्वेदीक औषध दिताले तसलेय बी तितून आमकां ते मेळ्ळे आनी मागीर ते आमी कितें केलें सगळ्यांनी हें अशें बरी चवकशी केली आनी ताबडतोब रोखडेच आमी ती मागीर ती थंयच बांयक तेंकूनच मागीर थंय ल्हानशी ती गुमटी बांदली आनी ते सगळे ते गुमटेन मागीर ते दवरले आनी ते गुमटेन दवरून आमी तेंची दररोज कशी आमचे कडेन जाता तशी सेवा सगळी तेजी भक्ती ती आमी पुजा करूंक लागले. राजा वीर वर्म देवान चांदर हें कॅपिटल शिफ्ट करून गोवा व्हेल्ल्या म्हणजे तेन्नाचे गोपक हांगा हाडलें. हें कॅपिटल शिफ्ट करतकीर ताचे भावान जयकेशी पयलो जयकेशी वन हाणें हांगा खूब डेव्हलपमेंट्स केली. हे कॅपिटला कडेन हे राजधानी कडेन 14 राष्ट्रांचो म्हणजे 14 कंट्रीज हॅड ट्रेड रिलेशन्स अशें आमकां इन्स्क्रिप्शनांतल्यान कळटा. आज ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्या जाग्याक बिदीर किंवा बिदीन अशें म्हणटात. ही बीद ही दोनी वटेन दुरी गांव म्हणून एका बिदीन म्हणटा आनी ते जाग्याचें नांव प्रॉपर बिदीन. इतर ठिकाणी आमी सोदपाक लागल्यार थंय अनेक पाशाणी अवशेश आमकां मेळ्ळे. हे अवशेश भोवतेक पयलींच्या राजवाड्याचे किंवा कदमकालीन देवळाचे आसपाक जाय. जयकेशीन हे कॅपिटल कनेक्ट करपा खातीर एक पोर्टूय बांदिल्लो, बंदर बांदिल्लें. द रोड कनेक्टिंग द पोर्ट टू द सिटी गोवे वॉज नो अदर दॅन राजबीद. आज जरी ही राजबीद किंवा रॉयल हायवे अशें वायट स्थितीन आसा तरी पयलींच्या काळांत हो हायवे फ्लरिशींग आशिल्लो. हांगा खूब ट्रेडर्स येताले. खल्लू पंडिताम पूर्णतरा यतपूर राजविती अशें आमकां ताजे इन्स्क्रिप्शनांनी उल्लेख मेळटा. म्हणजे हांगा जे राजबीद आशिल्ली किंवा हांगा जो रस्तो आशिल्लो तेन्नाचो रॉयल हायवे इट वॉज फ्लरिशींग वीथ ट्रेडर्स. हांगा पंडीत येताले आनी इतलेंच न्ही थोडे इन्स्क्रिप्शनांनी आमकां असोय उल्लेख मेळटा की हे जे राजबीद आशिल्ली ते कॉबल्ड पेवमेंट आशिल्लो म्हणजे फातर बसयल्ले आशिल्ले. आज तुमी हांगा पळोवपाक मेळटलें तुमकां की हांगा फातरय ना आनी तो पेवमेंटय ना. कांय ठिकाणी जो राजबीद ओल्ड गोवा कनेक्ट करतालो थंय अजून पर्यंत कांय वर्सां पयलीं फातर दिसताले पूण ते फातर आज ना. ते पेवमेंटय आमकां दिश्टी पडना. कांय जाण अशें तर्क काडटात की हे दोनी रस्त्याचे सायडीक मार्केट प्लेसीस आशिल्ल्यो म्हणजे बाजार भरतालो. तुमकां कांय ठिकाणी हांगा जर तर निवळ करत किंवा उत्खनन करत अजुनूय ते प्लॅटफॉर्म दिश्टी पडटात. आज हे राजबिदाची परिस्थिती इतली वायट किंवा बिकट जाल्ली आसा की कोण म्हणचो ना की हो पयलींचो एका काळचो रॉयल हायवे आशिल्लो म्हणून. हांगा जर मुखार वचत अजुनूय आमकां एक वेस्टीज दिश्टी पडटा, एक ताजे रेमनंट्स दिश्टी पडटात. हे गांवचे लोक हे स्थळांतले लोक थंय देव म्हणून ताजी पुजा करतात. बेजिकली थंय पयलीं एक आर्क आशिल्लें. इट वॉज अ पार्ट ऑफ एन ओल्ड कदंबा पॅलेस ऑर अ टेम्पल वी डोंट नो. पण अनफॉर्च्युनेटली आज ते रेमनंट आमकां ते दिश्टी पडनात. अशें सांगतात की कांय वर्सां पयलीं हांगा कोणी तरी ते रेमनंट उबारून व्हेलें आनी इट इज मिसींग नाव. वॉट एवर इट इज दॅट रेमनंट हॅज परमनंटली डिसअपियर्ड फ्रॉम गोवाज हिस्ट्री. राजबीद किंवा राजविती हो रस्तो भोवतेक गोपक शहराक बंदरा कडेन जोडपाक बांदिल्लो. ह्या प्राचीन रस्त्याचे कुशीक स्थानीक लोक एक पुरातत्व अवशेशाची पुजा करताले. आमी थंय जेन्ना पावले तेन्ना तो अवशेश थंय नाशिल्लो. आमी कांय नको आशिल्ले जेन्ना आजून लागले आमी सगळे आमी वात बीत हांगा लायताले आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें कितें हें देवाचें म्हणून आनी आमी सदांच येवन वचून वात लायताले. इतलें आमकां आजून सांगलें बाबा आमच्या फाटल्यान तुमी हें चलया हें आमकां सांगून गेली ती. आनी आमी लायता मागीर आमचें तें सगळें अशेंच जालें आनी हें मागीर आमी चलयत रावले. पयलें व्हडलें आर्क आशिल्लें. आर्क आनी तो फातर आशिल्लो. तो फातर कोणें तो एक बायलेन व्हेलो आनी ते आमी खूब ट्राय केले हाडपाक आमकां मेळना.
पूण आमी हो एपिसोड सोंपयतना नागेश नायकान तो अवशेश परत सोदून हाडून थंयच दवरलो. कदम पिरियडाचे गोवे किंवा गोपक हे सायटीची जेन्ना आमी पळोवणी केली तेन्ना हांगा आमकां लॉट ऑफ वेस्टेजीस मेळ्ळ्यो. तुमी पळयलां की हांगचे लोकल्स इतले क्युरियोसिटीन किंवा इतले हेल्पफूल नजरेन आमकां ह्यो वेस्टेजीस दाखयल्यो. वी वर ऑन दीस राजबीद सम डेज बॅक आनी हांगा आमी पळयल्लें की हो जो फातोर आसा इट इज वन ऑफ द वेस्टेजीस ऑफ द 12th century कदम एरा. तो फातोर तेन्ना मिसींग आशिल्लो, पूण नागेश नायक हाणें तो फातोर सोदून परत आशिल्ले थंयच दवरलो. इट वॉज अ रिडिस्कवरी इन ट्रू सेन्स. पळोवया आमी नागेश नायकान हो फातोर कसो हाडून दवरलो तो. जेन्ना ही तुमची टीम हांगा आयली आनी तुमकां दिसलें, म्हाका दिसलें हो फातोर मिक्स तुमी म्हाका कळयलें फातोर हांगा ना म्हणून. जेन्ना म्हाका दिसलें हो इतिहासीक फातोर आसा जाल्यार हांवें एक सोदचो एक प्रयत्न केलो. प्रयत्न केल्या उपरांत म्हाका तो मेळना. आयज ताका हांवें सोदून हाडून तेज्या जाग्यार ताका दवरलो आनी तुमकां हांव इन्फॉर्म केलें बाबा हांवें हो फातोर हाडून दवरला. तुका हो फातोर मेळ्ळो खंय? जेन्ना हांवें सोदलो म्हाका अमके कडेन कोणा विचारलें हांवें बाबा हे बायलें आसा फातोर, तेज्या घरा कडेन गेलो सगळें पळयलें ना. निमाणें तेज्या घरच्यान सांगलें तेणें दोंगरार हाडून फातोर उडयलेल्या तितून तुजो तो फातोर आसा जाल्यार तूं सोदून तो व्हेल्यार जाता. जेन्ना तो फातोर म्हाका वळखीचो दिसलो हांवें काडलो, चुपून काडलो, वळखलो. हांवें बाबा हो आमचो फातोर. हांव ओके म्हणलो. तो म्हणलो आपल्या भयणीन हाडून उडयलेलो. तेन्ना एक हांवें प्रयत्न केलो तुमकां एक इतिहासीक फातोर म्हाका दिसलें हाडून दिवचो. हांवें तो हाडून बाबा त्या जाग्यार दवरलो आनी तुमकां इन्फॉर्म केलें आनी तो हाडून हांवें तो दवरलो. स्थानीक लोकांक ह्या फातराचें महत्व जरी धर्मापुरतें आसलें तरी इतिहासकारांक हो फातोर खूब म्हत्वाचो आसा. हो फातोर इज अ लिंक, इट इज अ कनेक्शन टू द गोवा कदम इरा. ह्या फातराचें हांगा परत येवन परत आशिल्ले त्या जाग्यार रावप म्हणजे इट इज रिडिस्कवरी ऑफ गोवा इन ट्रू सेन्स. तुमकां हो एपिसोड कसो लागलो? ह्या एपिसोडाचे बद्दल तुमचे कमेंट्स आमकां मुजरत कळयात. आमी नेक्स्ट टायम इन द सेम एपिसोड इन द सेम सिरीज वी वील बी टेकिंग यू टू येट अनदर सायट टू रिडिस्कवर गोवा. प्लीज लेट अस नो युअर कमेंट्स ऑन दीस ईमेल ID. तोपर्यंत नमस्कार. गोवा वेल्ल्याची आज रीतसर उत्खनन केल्यार थंय आमकां कदमकालीन अनेक क्लूज मेळपाक शकतात. हे क्लूज मेळ्ळ्यार गोंयच्या इतिहासाची पानां आनी उक्ती जातली. रिडिस्कवरी ऑफ गोवाच्या फुडल्या एपिसोडांत आमी विजयनगर राजाचो इतिहास आनी तांणी फाटल्यान सोडिल्ल्या पुरातन अवशेशाची पळोवणी करया.